एफसी गोवाक तिसऱ्या आयएसएलान अस्तित्व तिगोवपा खातीर बेस्तारा डू ऑर डाय खिणांक तोंड दिवचें पडटलें। खडेगाड एथलेटिको दे कोलकाताक हारयल्यारूच एफसी गोवाच्यो सेमी फायनलींत पावपाच्यो आशा जित्यो उरतल्यो। ही मॅच फातोड्ड्यार जातली। तिसऱ्या आयएसएलान सध्या पयल्या आनी 8व्या पंगडां मदीं फक्त 8 पॉयंटांचोच फरक आसा। अंदू हो लीग खूबच अटीतटीचो थारला। सध्या मुंबई सिटी एफसी 12 गेमींतल्यान 19 पॉयंट घेवन टॉप पोझिशनार आसा। दिल्ली डायनामोज 11 गेमींतल्यान 17 पॉयंटां सयत दुसरे सुवातेर आसात। एफसी गोवाचे 11 गेमींत 11 पॉयंट जाल्यात आनी झिकोचो पंगड निमणे सुवातेर आसा। पूण ब्रेस्तारा एथलेटिको दे कोलकाताक मारत जाल्यार एफसी गोवाची स्थिती सुदारतली, तशेंच ते सेमी फायनलींत पावपाच्यो आशा जित्यो दवरतले। फाटली गेम एफसी गोवा आड मुंबई सिटी गोला विणें ड्रॉ जाली। आतां उरिल्ल्यो तिनूय गेमी जिखल्यारूच एफसी गोवा फुडें पावूंक शकतले। कोलकाता आड जिखतले जाल्यार झिकोक पेजाद पंगड ग्रावंडार देंवोवचो पडटलो। फाटले कांय गेमींक सस्पेन्शनां आनी इंजुरीक लागून एफसी गोवा वीक थारिल्ले। सस्पेन्शना उपरांत आतां डिफेंडर राफाएल दुमास आनी लुसियान पंगडांत परत येतले। मार्की प्लेयर लुसियोय फिट जावपाची शक्यता आसा। मिडफिल्डांतलो मुखेल खांबो जॉफ्रे पुराय फिट आसल्यार स्टार्टिंग 11 आसतलोच हातूंत दुबाव ना। फॉरवर्ड जुलियो सेजारूय सुरवातीच्यान खेळूंक शकता। झिकोक आपली स्ट्रॅटेजी पुराय रितीन अटॅकिंग दवरची पडटली। आतां एफसी गोवा मुखार एकूच मार्ग उरला, तो म्हळ्यार जैताचो। ड्रॉक सुद्दां आतां वालोर ना। ब्रेस्तारा जिखल्यारूच एफसी गोवाच्यो आशा जित्यो, नाजाल्यार फॅन्सांक जातली निराशा। खंयच्याय मोठे सर्तींत डू ऑर डाय खीण हो आसताच। आतां एफसी गोवा मुखार ही चॅलेंज आसा। झिकोचो पंगड हें आव्हान पेलतलो काय ना हें ब्रेस्तारा कळटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यान ह्या खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा। नमस्कार।